Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरेमियासाक सर्वेस्पराचें उतर पावलें तें हें: उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट धर. हांवें तुका कितें सांगचें आसा तें थंय तुका आयकूंक दितलो. म्हणटच कुंभाराच्या घरा वचूंक हांव देंवलो. थंय तो चोरका घेवन आपलो वावर करतालो. तो करतालो तें मातयेचें आयदन ताच्याच हातांत बिगोडलें. तेन्ना ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें: इस्रायेलाच्या घराण्या, हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना? उलोयता तो सर्वेस्पर: होय, जशें कुंभाराच्या हातांत माती तशें इस्रायेलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातांत. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसोसर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणयेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. राजकारभार्यांचेर विस्वास दवरूं नाका. असोक्त सैमाच्या मनशाचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडूंक ताका तांक ना. प्राण सोडलो म्हणटच तो बाबडो धुळींतलो आयलो धुळींत परतून वेता. त्याच वेळार सगळ्यो ताच्यो मांडण्यो फिसकोटून गेल्यो. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यांत आसा तें सगळें. जबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. उद्गार. तुज्या पुताचीं उतरां आयकूंक आमचीं काळजां उगोड सर्वेस्परा. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून लोकांचे उरपोंजीक म्हणलें: दुसरी सोर्गींचे राज दर्यांत मारलोले आनी सगळ्या जिन्साची मासली धरतले एके रामपणे सारकें.
ती भोल्ल्या उपरांत ती ओडून हाडतात आनी वेळेर बसून बरी मासली पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारोना ती भायर उडोयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातोलें. देवदूत येतोले आनी बऱ्यां मोदलीं वायटांक कुशीन काडटोले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यांत उडोयतोले. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तुमी हें सगळें समजल्यात? तांणी म्हळें, होय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटच सर्गेंच्या राज्याचो शीस जालोलो जोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घोरकारा सारको. ह्यो वेपारी सांगून संपयतोच. जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ जशी चिकोण माती कुंभाराच्या हातान तशें तूं म्हज्या हातान. जेरेमियास 18 ओळ 6. नियाळाक आदार. एक कुंभार आयदनाक आकार दिता. ती मोडली जाल्यार पासून तो भायर उडोयना, पूण तो नव्यान बांदून तांकां नवें रूप दिता. देवाचे खुशे पोरमाणे ताका आमचेर पदवी आसा. आमचें जिवीत आकारूंक, घडोवंक आनी मोडूंक. जशें कुंभाराक मातयेचेर पदवी आसा तशेंच आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आसा. इस्रायल अविस्वाशीपणान जियेलीं आनी तांणी हार मानून घेतली. तांकां एके मातयेच्या आयदनाक सोर करूं येता. तो कुंभार तें आयदन भायर उडोयना, पूण नव्यान तें घडटा. देवाची खुशी नव्यान आमी आमचें जिवीत जियोंक आनी ताच्याच हातांनी आमचें जिवीत समर्पुया. जेजू आयज आपल्या वापारींतल्यान एक जाळाची खबर सांगता. तें दोर्यांत घातले उपरांत सगळ्या भासांची नुस्तें एकठायता. उपरांत जाळांतलें बरें आनी वायट नुस्तें दोशी करता. तेच परी आमची निमाणी जोडटी जातली. बरें जिवीत जियेतली एके वाटेन आनी वायट जिवीत जियेतली दुसरे वाटेन. सासणीक जिवीत जियोंक आमकां आदी शिकोवण तशेंच जेजूची नवी शिकोवण जियोंक आनी दुसऱ्यांक परगोटूंक लागू जाता. सोंसणीकायेन आनी खालतेपणान जेजूच्या तत्वांनी जियोंक हो एक खरो उपाय. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Koro.